नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। गांवगिरे वाठारांतलो खबरो म्हळ्यारूच आवाज गोंयचो हे बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। म्हादय वांटोवपा खातीर राबयतले सह्यांची मोहीम सांगता भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे। कर्नाटकात म्हादयची परिस्थिती पळोवपाक गेल्लो आपाचो आमदार वेंझी आनी कार्यकर्त्यां मुखार कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांची दादागिरी। आपाच्या आमदाराकडेन केली आय कार्डाची मागणी। मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासना उपरांत लेगीत पेडणेच्या टॅक्सीकारांचे आंदोलन सुरूच। एसटी फंडांतल्यान सुमार 1.5 कोटी रुपया खर्च करून पेळगांवां घालतले उदकाची नवीन पायपलायन। प्रेमेंद्र शेटाचे थळाव्यांक आश्वासन। खाशेल्या क्षमतेच्या भुरग्यांनी घेतलो दर्यांत सफरीचो आस्वाद। पर्पल फेस्टा निमतान मंत्री सुभाषान केले फ्लोटिंग व्हिलाचे उक्तावण। आनी मायणा कुट्टळे तळे लागसार बांदकाम नाका, थळाव्यांची मागणी। बेकायदेशीर बांदकामाक परवाने दिल्या खातीर थळाव्यांनी घालो सरपंचाक घेराव। आता खबरो विस्तारान। म्हादयच्या विशयावेल्यान गोंयभर खवदळ पडला, पूण गोंय सरकार मात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचेर निंबून आसा। मोदी हे तो मुमकीन हे म्हणपी गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हादयच्या विशयाचेर नमते घेतला काय कितें असो प्रश्न उपरासल्या बगर रावना। कित्याक तर गोंयचो भाजपा प्रदेशाध्यक्ष तानावडेच्या कोतान भाजपाची सत्ता आशिल्ल्यो पंचायती आनी पालिकांक म्हादयच्या समर्थनात थाराव घेवपाक सांगल्यात। हे थाराव घेवन ते केंद्र सरकाराक धाडून दितले। केंद्रात आनी गोंयांत लेगीत भाजपाची सत्ता आसा, देखून सरकारी तशेंच पक्षीय पावण्यार ज्यो हालचाली करपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो जाल्ल्यो दिसनात अशें विरोधकांनी उलोवन दाखयला। मोदी जी है तो मुमकिन है। गोंयचो आमचो स्वाभिमानाची लढाई आसा आनी ताका लागून ते जो निर्णय जालो तो निर्णय केंद्र सरकारान फाटी घेवचो। हेका लागून तो जे रिझोल्युशन घेतिल्ले ते रिझोल्युशनाची कॉपी आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, होम मिनिस्टर अमित शहाजी आनी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी हांच्या पर्यंत ते रिझोल्युशन आमी पावप हे एक कन्क्लुजनाचेर आमी सगळे आयले। जो DPR सरकारान मंजूर केल्लो आसा तो इमिडिएटली विड्रॉ करचो जो पर्यंत सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय येना, कारण सुप्रीम कोर्टान मॅटर आसा आनी त्यामुळे जो पर्यंत तो निर्णय येना तो पर्यंत तेचेर कसलीच एक्शन घेवपाक जायना। आमी ज्या तरेन काल आमच्या पार्टीच्या ऑफिस बेरर आनी पदाधिकाऱ्यांक जेन्ना आमी सांगली गोष्ट आनी तांकांय सांगिल्लें आसा ही विशय सगळे पर्यंत पावोवपाक जाय। येणाऱ्या दिसांनी आमी आमचे पार्टीचे मंडळाचे अध्यक्ष तेंच्या बरोबरूय मिटींग करप अशें ठरयल्लें आसा आनी सगळ्यांक अपील केल्लें आसा की सगळे ग्रामपंचायती ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे सरपंच आसात, ज्या कॉर्पोरेशना भितर किंवा ज्या म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचे पॅनल आसात, अशा सगळ्यांक सांगिल्लें आसा की लोकल बॉडीचे रिझोल्युशन घेयात आनी ते रिझोल्युशन अशें आसूं जाय की जे तांच्यांनी डिसिजन केंद्रान जे जल आयोगान घेतिल्लें आसा ते विड्रॉ करचें आनी सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर येयपर्यंत कांय एक्शन करप ना अशा पद्दतीचें रिझोल्युशन सगळ्या पंचायत आनी म्युनिसिपालिटींनी घेवप अशें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा। आमी अशेंय सांगिल्लें आसा की पंतप्रधानान डायरेक्ट लेटरां जी आसात ही बरयात आनी कशा पद्दतीन गोंयचेर अन्याय जावपाक शकता ही बाजू आमची प्रायम मिनिस्टरा पर्यंत पावोवपाक जाय हें आमी सगळ्यांक सांगिल्लें आसा। कांय जाणांक सांगिल्लें की ईमेल धाडात आनी हें सगळें करता आसतना आमी अशें म्हणलां की सबंद गोंयभर सिग्नेचर कॅम्पेनूय आमी सुरू करतले। त्या भागा भितर कार्यकर्त्यांक सांगिल्लें आसा की कशा पद्दतीन हो जो विशय आसा तो गोंयच्या दृश्टीन आमकां हानिकारक आसा आनी त्यामुळे ती सिग्नेचर कॅम्पेन घेवप अशें ठरयल्लें आसा। म्हादयच्या उदकावेल्यान कर्नाटका विशीं दरेका गोंयकाराच्या मनात तिडक आसा। म्हादयचें उदक कर्नाटक खंय व्हरपाक सोदता हें जाणून घेवपा खातीर कर्नाटकांत गेल्ले आपाचो आमदार आनी कार्यकर्त्यांक कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदांतपणाचो अणभव आयलो। ह्या अधिकाऱ्यांनी आपाच्या फुडाऱ्यांक आडायले आनी तांचे कडेन वळखपत्राची मागणी केली। पळया आपाचे पदाधिकारी आनी कर्नाटकाच्या अधिकाऱ्यां मदीं जाल्लें कोफुसांव। नेचुरल प्लास्टिक
आप लोग कौन हो? हमारे कर्नाटक में आके हमारा आईडी पोस्ट है आप व्हाट इज मीन बाय दैट? No, you have India identify yourself. You are a government official. Government आप official. सब लोग आईडी दिखाओ. सर वन से आप गवर्नमेंट ऑफिशियल. तुम लोग गोवा में नहीं आते हो, तुम बोले हमारे कर्नाटक में लोकल MLA आईडी दिखाओ. नहीं आपने यू शुड आयडेंटिफाय योरसेल्फ. गोंयकारांक आज जागे जावपाची गरज आहा. आमकां जेन्ना इरिगेशन डिपार्टमेंटान थंय 2-3 जण ऑफिशियल आयले जे भाशेन ते उलोवपाक लागले म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकाराक एक काळजांत गोंयकारपण म्हणटा तें हें कर्नाटका तुमी ते आमकां इतले अशें करून करपाक लागले की तुमी कोण तुमकां कर्नाटका भास कळटा आयडी कार्ड तेंगेली कर्नाटका लँग्वेजीन आशिल्ली कित्याक आसपा नाका म्हणपाक लागलो कर्नाटका लँग्वेजीन इतली एरोगेंटली ते बिहेव करताले तांकां खबर नाशिल्ली आमी कोण ते थंय जेन्ना एक सामान्य आम आदमी जरी तर थंय वयता आनी विजीट करता जावं तो एक्टिविस्ट जावं NGO जावं कोणूय वयता आनी एक व्हिडिओ बी काडपाक जाता यू मस्ट सी वॉट दे वील डू फॉर देम ते आमकां आज नाकाशो करता आशिल्ले जेन्ना तेंचे आमी सगळे एकठांय जावन जेन्ना आमी तांकां सांगले दॅट टायम दे अपॉलॉजायज. जो मेरेन पेडणे विमानतळार पेडणेच्या टॅक्सीकारांक टॅक्सी काउंटर दिना तो मेरेन पेडणेकारांचें आंदोलन चालू आसतलें अशी शिटकावणी पेडणेकारांनी सरकाराक दिल्या. दर एका पेडणेकारांच्या घरांत एक तरी चूल पेटची तशेंच जांची जागा ह्या मोपा विमानतळा खातीर दिल्या तांकां कांय थळाव्यांक नोकरी मेळची अशी मागणी लेगीत पेडणेकारांनी ह्या वेळार केली. आम्ही तिघी सडन एक डिसिजन घेतला की आज जे मेरेन आमकां स्टँड एक येलो ब्लॅक टॅक्सी काउंटराचो स्टँड एक नोटिफाय करिना सरकारान जे रिजनल ट्रान्सपोर्ट अथॉरिटीचो जो तेंचो आसा ते मेरेन आमी हो दुसरो दीस आमचो आंदोलन जे मेरेन आमकां नोटिफाय करिना आमी कशेंच आडचे हलचे ना आनी हो कंटिन्यू उरतलो जे मेरेन आमकां सरकारान सांगूंक जाय आमकां एक काउंटर दिवचो सगळ्यांनी असो हक आमचो. पेडणे मोपा एअरपोर्टा खातीर टॅक्सी असोसिएशनचे जे आंदोलन चालू आसा त्या आंदोलनाचो आयज दुसरो दीस आयज टॅक्सीवाले हांगाच ह्या मैदानाचेर दिसता. काल मिटींग जाल्या जी कमिटी आसली तेंच्या वांगडा CMची जावं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आनी तेंचे जे पदाधिकारी आसले तेजून CMन एक एश्युरन्स दिला की तुमकां आमी गाडयो एक टॅक्सी येलो हेची की 60 दिता म्हणून पण तुमकां वाडून वाडून एक 100 दिता अशें तेचें म्हणणें आसा. पण आयज पेडणेकारांची एक आशा पल्लवेक पावल्या की आयज जे जमनी गेल्यात ज्या शेतकऱ्यांच्यो तांकां GMR कंपनीन अजूनय जॉब दिवंक ना आनी सरकार आयज खूब भाशेन तांकां मिटिंगे घेवन सुद्दां U-turn दिवपाचो प्रयत्न करता. अजूनय हे जे आमचे टॅक्सी असोसिएशनाचे जे मेंबर्स आसा जे कोण भावी धंदो करपी जे यूथ आसा त्यांच्या मनात एक शंका आसा. ती शंका आमचो जो CM आसा बहुजन समाजाचो जो गोंयान एक आदर्शान ताका लोक पळयता ताणी ती अपेक्षा भंग करची न्हू ही म्हाजी मागणी आसा. ताणी प्रत्येक कुटुंबाची चूल बरी पेटतली हाचेर भर दिवपाचो हे आंदोलन आणखी उग्र जावचें न्हू हाचेर तेंच्यांनी फोकस करपाचो. आनी हांव ज्या आमच्या स्थानीक आमदाराक प्रवीण आल्लेकाराकय सांगूंक सोदतां की आमकां घेवन तूं प्रत्येक गांवांत पेडणेकारांक कितें जाय तें आपूण करतलो ही तूं आश्वासन दिला तूं आमकांय दिवंक ना ती देवाच्या थळान दिला ती तूं पाळपाक जाय. आनी आयज पेडणेकाराच्या प्रत्येक घराची चूल पेटपाक जाय ही म्हाजी पेडण्यांतल्यान मागणी आसा. पेडणेकारांक मोपा विमानतळार खास येल्लो ब्लॅक टॅक्सी काउंटर दितले अशें आश्वासन दोतोर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान पेडणेच्या टॅक्सीकारांक दिलें. ह्या वेळार मुख्यमंत्र्या वांगडा थळावो आमदार प्रवीण आल्लेकर लेगीत उपस्थित आशिल्लो. सोमारा ह्याच टॅक्सी मालकांनी तांकां खास काउंटर दिवचो म्हणून पेडणे आंदोलन केल्लें. आयच्या मिटिंगेक म्हज्या बरोबर आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसलो टुरिझम मिनिस्टर आसलो आनी पेडण्याचो MLA बाब आर्लेकर आसलो प्रवीण आनी आमचे सगळे पेडण्यातले सरपंच पंच सगळे आनी तेचे कडेन टॅक्सी असोसिएशनाचे तेंचे मेंबर्स हे सगळे आशिल्ले. इन डिटेलान तेंच्या कडेन डिस्कशन जालें आनी इन डिटेलान डिस्कशनान तेंचो डिमांड एकूच आशिल्लो की तांकां पेडण्याकारां खातीर खास स्टँड जाय. ओके ते म्हणटाले येल्लो ब्लॅक स्टँड थंयसर दिवचो जेणे करून तो प्रीपेड टॅक्सी ज्या पद्दतीन प्रीपेड टॅक्सी चलता ती
आणि ती दिल्या उपरांत आमकां थंयसर आमी आमची गोवा एप टॅक्सी, गोवा मायल टॅक्सी ज्यो आसा पळय न्ही त्योय थंयसर चलच्यो आनी तेंचो असो वेगळो स्टँड, तेंचो लिमिटेड नंबर एक ठरचो. हाज्या वयल्यान सगळें डिस्कशन जाल्या उपरांत आमी तांकां सांगलां पेडणेकारां खातीर तांकां जो स्टँड जायो तो स्टँड तेंच्यांनी टॅक्सी कडेन डिस्कस करचें, म्हणजे तेंच्या एसोसिएशना मदीं डिस्कस करून तो नंबर जो आसा तो नंबर फ्रीज करपा खातीर तेंच्यांनी फाल्यां पर्यंत टायम मागला. तो कितल्यो टॅक्सी त्या स्टँडाच्या अंडर घालूं शकता ते आमकां ते सांगतले, तो नंबर ते फाल्यां दिता म्हणटले, तो दिता आमी. मय मतदारसंघातल्या पिळगांव पंचायत वाठारात उदकाची नवी पायपलायन घालतले. एसटी फंडांतल्यान सुमार 1.5 कोटी रुपया मोडून बागवाड्या वयल्यान माटवाडो ते सार मानस मेरेन नवी पायपलायन घालतले. ही नवी पायपलायन घाले उपरांत ह्या वाठारांतल्या लोकांक ताचो फायदो जातलो अशें मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगले. मंगळारा ह्या नव्या कामाचो बुनयादी फातर घाले उपरांत तो उलयतालो. ही जी पहिलीची लायन आसली ती कंप्लिटली काडून नवी लायन 110 mm लायन ही घालतले आणि ह्या कामाचो भाग म्हणजेच ह्या काम हांगासून सुरू जातले. माटवाडा, बागवाडा, दाडवाडा आणि सारमानस ह्या सगळ्या ग्रामस्थांक ह्याचा फायदा जातलो. जवळ जवळ 1,500 ते 1,700 लोकांक ह्याचो फायदो जातलो आणि बऱ्या उदकाचो लाभ सगळ्या जनतेक मेळटलो. ह्या कामान जवळ जवळ 1.5 कोटी रुपया खर्च केला सरकारान आणि ह्या कामाचो लाभ घेवपाक लागून सगळ्या जनतेक विनंती करता आयज ह्या कामाक जी सुरवात जातली रस्त्याच्या बाजून जे फोडून ही लायन नवी लायन घातली वयतली आणि ह्या कामान सगळ्या ग्रामस्थांनी सहकार्य करचें. हे काम जाल्या नंतर ह्याच कॉन्ट्रॅक्टराक ही लायन पूर्ण घातल्यानंतर रस्त्याची सुद्धा जी डागडुगी जातली म्हणजे परत रिफर्निश करपाचें जें काम आहा हें सुद्धा त्याच कॉन्ट्रॅक्टरान करचें अशें त्या स्कोपान बरयल्लें आसा. म्हणजे पूर्ण जें काम जाल्या नंतर रस्तो सुद्धा व्यवस्थीत करून दिवपाचें काम तो करतलो. अशा तरेचें ह्या कामाचें स्वरूप आहा. मंगळारा मिरामार दर्यादेगेर भारतांतल्या पयले पर्पल फेस्टाचो प्री पर्पल फेस्ट इव्हेंट जालो. मुखेल सचिव पुनीत कुमार गोयल हांणी समाज कल्याण मंत्री आनी हेरां वांगडा ई-रिक्षा, फ्लोटिंग व्हिलाचे आनी भारताची पयली युनिफायड बीच क्रिकेट हाचें मिरामार दर्यादेगेर उक्तावण केलें. ह्या इव्हेंटा खातीर चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड गोंयांत 3 दिसां खातीर येवपाचे आसात. तशेंच फामाद गायक शंकर महादेवन हाणें आपली टीम परफॉर्मन्साची तयारी करपाक दवरल्या. ते स्वता दिव्यांगां खातीर फुकट परफॉर्म करपाचे आसा. तशेंच ब्रँड एम्बेसेडर ऋत्विक कुमार ठाकूर हाणें शारिरीक अपंगत्व आशिल्ल्या मनशां खातीर खास तयार केल्ल्या व्हीलचॅराचेर दर्यांत जलतरणाचो अणभव घेतलो. But somebody has to take this challenge and go forward and show it that they do deserve the respect, the dignity, and they do deserve the empowerment. We are trying to get them empowered socially, get them empowered economically, give them the best of the education, give them the placements also for all these areas, whether it is in sports, whether it is in entertainment, whether it is in education, whether to their placements
all these departments we shall try to give them justice. आणि त्याच्या खातीर आमचे एक भारताचे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री D.Y. चंद्रचूड मुद्दाम जावन 3 दिसां खातीर येवपाचे आसा. द पर्सन विथ म्हणजे ज्या हाजेर आसा ते तांकां हे खूब भावले आनी ताणें सांगलें की गिव मी असाइनमेंट्स वेरेवर इट इज आय विल सी टू दॅट आय विल डू जस्टिस फॉर ऑल दिस बट आय विल स्टे हियर इन गोवा फॉर 3 days. म्हणजे ताचे खातीर कायदे करपाक जाय, तांचेर कसलेच तरेचो अन्याय जावपाक जायना, तांकां सेफ्टी सेक्युरिटी दिवपाक जाय, तांकां प्रोटेक्शन दिवपाक जाय. एंड वी नीड टू सी द वेलफेअर ऑफ ऑल दिस कम्युनिटी एंड दिस सेगमेंट. Training all our Divyang students. Shankar Mahadevan will be performing with around 60 Divyang students from Goa. And this is not just for one day. He's been putting up efforts by his own without any single rupee. He has sent his team to Goa for a month. That I would say to me Yobache, that it's not a request, it's an order. You can say, please come and enjoy the water. You have to enjoy the water because there are around 70% of the wealthiest person have never went to the beach water. So it's a great opportunity. विरोध असून लेगीत तळ्या लागसार 17 बंगल्यांक परवानो दिल्ल्यान मायटां कुट्टारीच्या शेतकारांनी मंगारा पंचायतीत वचून सरपंचाक घेराव घालो. ह्या बंगल्यांक कसल्या आदाराचेर मान्यताय दिल्ल्याचे शेतकारांनी सरपंचाक विचारलें. तशेंच आमच्या विरोधांचेर कित्याक कारवाय केली ताची जाप विचारली. शेतकारांक समाधानकारक उत्तर मेळूंक नाशिल्ल्यान शेतकार खुबळ्ळे. निमणे पंचांनी शेतकारांची बाजू उखलून धरली आणि उपरांत पंचायतीन हे परवाने फाटी घेवपाचे मान्य केले. आम्ही 16 तारखेर पंचायताक ह्या रो बंगल्यांचे ऑब्जेक्शन दिले रिटर्न की आमगे शेतां दुडेचे येताय, थोड्या दिगेचे येताय म्हणून आनी थोड्याची बायोडायवर्सिटी आनी शेत उदक पोल्यूट जातले हे सगळे तांकां आमी एक्सप्लेन केले. तांकां आमी एक्सप्लेन केलें की फायल काडून ग्रामसभा घाल, बायोडायवर्सिटी धाड, हें कोणाक धाडनासतना आनी आमचे ऑब्जेक्शन काल ते पॉयंट्स क्लियर करनासतना तेणी ऑन 26 तेणी तांकां NOC दिली हे बिल्डराक. आनी आमगे ऑब्जेक्शन आसतना आमकां रिप्लाय नासतना आमकां रिप्लाय दिनासतना तें दिल म्हूण आज आमी तेंगेली 5 मेंबरांची मिटींग हाडलेली पंचायत बॉडीची. तेदोन आमी हो शेतकारांगेलो मोर्चे हाडलो आनी शेतकारांचे मोर्चे हाड आज आमकां सगळे पंचांनी सपोर्ट केला आनी पंचांनी सगळे सरपंचांनी बी हें करून रेजोल्युशन घेयलां की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप करता म्हणून. गोंयांतल्या सगळ्या हॉटेलांक आनी हेर रावपाच्या युनिटांक म्हयन्या प्रमाण तांच्या हॉटेलांत चॅक इन करपी पर्यटकांची म्हायती दिवपाचे निर्देश पर्यटन खात्यान दिल्यात. तशें करूंक ना जाल्यार 10,000 रुपयांचो दंड फारीक करचो पडटलो आनी नोंदणी प्रमाणपत्राचें नूतनीकरण आडयतले. हॉटेलांचो वेवसाय चलोवपी दर एकल्यान फुडल्या म्हयन्याच्या 5व्या दिसा पयलीं म्हयन्याक हॉटेलांत रावपी पर्यटकांची म्हायती आशिल्ली आंकडेवारी सादर करची पडटली. अशी आंकडेवारी फक्त इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन आनी गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनीन तयार केल्ल्या सॉफ्टवेअरा प्रमाण सादर करची अशेंय खात्यान स्पष्ट केला. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत राहात गोमंतक TV.